तर रस्त्याचेर ते जे रावल्या की थंय एक्सिडंट खूब जाता. थोडे लोक म्हणटा की कोणूच तांकां पळयना म्हणटा ते इवन म्हणटाले की तुमी थंय अप्रोच जावना की म्हणून. मानसवाडा पुणे जो रोड आसा उत्तम अंडर नॅशनल हायवे आणि हे काम जेन्ना सगळें काम आमी घेतिल्लें तेन्ना घेतिल्लें पूण भोमा लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडिल्ल्या कारणान एक्विजिशन जो प्रोसेस 171 कोटी रुपया त्या वेळार हांवें सँक्शन करून हाडिल्ले आनी हे 171 कोटी एक्विजिशन ऑफ लँड करपा खातीर हाडिल्ले. हे पयशे आमकां परत धाडचे पडले कारण भोमा एक इशू जालो की रस्तो आसा तसोच घेवपाचो काय शेतांतल्यान घेवपाचो आनी तो आज पर्यंत रिजॉल्व जायनाशिल्ल्या कारणान तो उरिल्लो आनी आतां ते फुडें चालू केला. दुसरी गोश्ट तांकां पयर आमी एश्युरन्स दिला की येता ते 10 दिसांत जो मेन ट्रान्सपोर्ट आसा म्हणजे हेवी व्हेकल्स ही सगळी व्हेकल्स वयल्या रोडान जोडटले आनी त्या खातीर आमकां 3.5 मिटरचें एक्सटेन्शन करपाक जाय रोडाचें ताचें काम सद्या चल्लां. येता त्या 8 दिसांत फायल क्लियर जाले बरोबर तें काम चालू जाता आनी आतां तो इश्यू ना. लोकांनी ऑलरेडी ट्रान्सपोर्ट हांव सुद्दां सकाळीं थंयच्यानूच आयलां. आतां तो ट्रूक काडटले तो पडला व्हडलो 6 काय 8 व्हिलर कितलो तो हांव मेजूना पूण तो काडले नंतर सगळें सुरळीत जाता. तांकां सांगिल्लें 25 तारखेक अशें कितें तरी हें करतले म्हणून सो सी प्रोसिजर आसता आनी प्रोसिजरा प्रमाणे आमी तें काम करपाक जाय. सो PWD मिनिस्टर तें काम करता. आनी कॅबिनेटाक कितें डिस्कशन कॅबिनेटाक CM दितलो. तुमचें कितें आसलें डिपार्टमेंट कांय ना. आनी प्री मॉन्सून कामां कितें प्री मॉन्सून कामाचे ज्यो गोश्टी पावर डिपार्टमेंटा मार्फत घेवपाच्यो आसा त्यो ऑलरेडी चालू केल्या. शटडावन आमकां जाय तेंय आमी शटडावन थोडे 21 तारखेक घेता सावथ गोवा आनी त्या खातीर सादारण 3 ते 4 तासांचे शटडावन घेतले आनी सकयल सावथ गोवाचे जे प्रॉब्लेम आसा ते कमी करपाचो प्रयत्न. आनी अंडरग्रावंड केबलाचें खंय पावला अंडरग्रावंड केबलिंग जवळ जवळ आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत 60 कोटी जे हांवें एश्युरन्स दिले सभागृहाक तें काम चालू. ओके प्री मॉन्सून म्हणटा तेन्ना आमी पळयता की चडशे लोक जे कामगार आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तांकां रेनकोट आसा आनी बोट सगळें मेळा अंदू इन एडवान्स सगळें गेल्लें आसा. आतां तुमकां कंप्लेन आयल्या म्हणजे मरे हाडा सर कोण कंप्लेन करता. सर फोंडा म्युन्सिपालिटी इलेक्शन कशें पळयता? फोंडा म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन बरें जालें. भारतीय जनता पक्ष 10 सीट